नमस्कार. हेडॉनच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. कला अकादमीच्या या वास्तू भितर आम्ही कार्यावळ करतात आणि आज आमच्या बरोबर आसा सांतांद्रेचे आमदार आणि कला अकादमीचे नवे अध्यक्ष विष्णू वाघ. सर, स्वागत तुमचे. नमस्कार. म्हाका सगळ्यात पहिली गजाल एक सांगात की तुम्ही कला अकादमीचे अध्यक्ष जातकीर कलाकार खूप खुश जाल्यात, पण सगळे जाण म्हणतात की तुम्ही जर कला आणि संस्कृती मंत्री जर झाले जाल्यार विष्णू वाघही खुश जातलो आणि कलाकारही खुश जातले. कला अकादमीचें अध्यक्षपद मेळप हीच एक खोशयेची गजाल. पण प्रामाणीकपणे सांगचें जाल्यार जर समजा मंत्रीपद मेळ्ळेंच तर कला आनी संस्कृती हें एखाद्या वेळ आसूं येता, पण ताज्या बरोबर म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें कितें तरी बरें करपा जाता आनी श्रमीक जनतेचें कितें बरें करपा जाता अशें एखाद्रें जर मेळ्ळें जाल्यार म्हाका चड खुशी जातली. तुमकां कितलो इंट्रस्ट आसा मंत्रीपदा भितर? कारण सध्या चर्चा सुरू जाल्या की तुमकां कला अकादमीचो अध्यक्ष केलो म्हणटकीर मंत्रीपदाची शक्यता मातशी कमी आसा म्हणून. निवडून आयिल्ल्या प्रत्येक आमदाराक मंत्रीपदा बद्दल एक आकर्शण आसताच. हांवूय बीन ताका अपवाद ना. पण म्हजें त्याच बरोबर हेंय मत अशें की मंत्रिमंडळांत कोणाक घेवचो हो अधिकार आमच्या मुखेलमंत्र्याचो. इट इज विदीन हीज ज्युरिस्डिक्शन. मंत्री म्हणून आपणाक सहकारी कोण जाय आसतले हाजो चॉयस तांणी करपा जाय. आनी म्हजी खात्री आसा की खूब मुद्दे ते विचारांत घेवनूच मंत्रिमंडळ विस्तार करतले. देखीक एक प्रादेशीक रिप्रेझेंटेशन म्हणून दिवप आसता. गेले फावट जें मंत्रिमंडळ आशिल्लें दिगंबर कामत तें खूब इम्बॅलन्स आशिल्लें. म्हणजे फक्त सालसेटचेच 6 जाण मंत्रिमंडळांत आशिल्ले आनी गोंयचे बाकीचे कांय जाणां रिप्रेझेंटेशनूच नाशिल्लें. कांय भाग अशे आशिल्ले की जे दुर्लक्षितूच उरले आनी ताजे परिणामूय आमी पळयले की अक्षरशः कांय मतदारसंघ हे वाऱ्यार सोडले गेले. मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री जेन्ना कोणाची अपॉयंटमेंट करता तेन्ना ताणें आपूण गोंयचो मंत्री हो एक विचार करूं जाय, पूण तेच बरोबर आपूण ज्या पक्षाचें प्रतिनिधित्व करता तो पक्ष आपल्या लागींच्या 2-3 मतदारसंघांत तरी बळकट जावपा जाय हाची जबाबदारी त्या मंत्र्यान घेवंक जाय. म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात की सद्याच्या परिस्थिती भितर मुख्यमंत्री जर सोडलो जाल्यार विष्णू वाघ तिसवाडीचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता. तिसवाडी तालुक्यांत आमचे बाकीचे कोण येवनात. म्हजो कुशीचो कुमारजुंवे आशिल्लो थंय काँग्रेसचो आयला. दुसरो कुशीचो सांताक्रूज आसा थंय काँग्रेसचो आयला. स्वता मुखेलमंत्री पणजेंतल्यान आयल्यात. तशें ताळगांव काँग्रेसचो आयलो. बरें, तातूंत दुसरी मेक कशी आसा की गेल्या वेळार जी निवडणूक आमी लढली त्या वेळार कुमारजुंवे आनी सांताक्रूज ह्या दोनूय मतदारसंघांतले जे उमेदवार आशिल्ले हे भारतीय जनता पक्षाचे नाशिल्ले. पक्षाचो उमेदवार जेन्ना नासता तेन्ना संघटनेचेर थोडो भोव परिणाम जाता. म्हणजे आमी युती म्हणून काम करताच, पण पक्षाची संघटना मातशी ढिली पडटा. आतां फुडलो जर आमी विचार करतले जाल्यार ह्या दोनूय मतदारसंघांत पक्षाच्या संघटनेची बांदणी करप हें खूब म्हत्वाचें. मंत्रीपद हातान आसा अशें हें जर जालें जाल्यार ती बांदणी करप खूब सोंपें जाता. म्हळ्यार तुमची एक गजाल आसा की मंत्रीपद जाय आनी जाय जाल्यार खंयची जाय. कारण अशी लॉबिंग दिश्टी पडलें फाटल्या दिसांनी थंय कलाकार तुमचे खातीर लॉबिंग करताले. तुमी कलाकारां बरोबर आशिल्ले कला आनी संस्कृती खात्या खातीर. हें जर सोडलें जाल्यार आनी खंयचें मंत्रीपद जाय आनी खंयची खाती जाय? पयली गोश्ट म्हणजे हांवें केन्नाच कसल्याच हाजे खातीर लॉबिंग केल्लें ना. जें एक इम्प्रेशन जालें की कलाकार लॉबिंग करतात विष्णुवा खातीर तें इम्प्रेशन इतलेच खातीर जालें की गोंयभरचे लोक म्हजेर प्रेम करतात. हातूंत कलाकारूय आसात आनी कलाकार ना अशेय बी आसात. फॉर एग्जाम्पल आमी खंय हांव मुख्यमंत्र्या वांगडा गेलो की ते पळयतात की खूब कडचे लोक येवन म्हाका ग्रीट करतात. सो समटायम्स ही आस्क मी तुजी इतली वळख कशी, हे लोक तुका कशे वळखता? फार्मासीच्या इंडस्ट्रीन गेले तरी थंय तुका लोक वळखतात, गांवांत गेले तरी तुका लोक वळखतात. सो हांव इतलेंच सांगता की फाटलीं 25 वर्सां पत्रकार ह्या नात्यान, कलाकार ह्या नात्यान आनी एक राजकीय फुडारी ह्या नात्यान हांव लोकांच्याच मदीं वावुरता. सो लोकां कडेन जे म्हजे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंद जाल्यात ताजो परिणाम तो आज की लोकांक दिसलो. नाजाल्यार पेडणेच्या लोकांक कित्याक दिसूं जाय विष्णुवाचो सत्कार करया, तळावलेच्या लोकांक कित्याक दिसूं जाय की विष्णुवाचो सत्कार करया. इट इज ऑल आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. तुमकां खंयची मिनिस्ट्री हाताळपाक आवडटली? सर्वसाधारणपणे कोणूय ज्यो कठीण अश्यो समजता त्यो हाताळपाक म्हाका आवडटल्यो. म्हणजे खूब जातून जबाबदारी आसा, खूब जातून तकली एप्लाय करची पडटा.
जावं जे मंत्रिमंडळ जे मंत्रीपद चलोवपा खातीर खुबशे श्रम घेवचे पडटात अशें घेवपाक म्हाका आवडटलें. फॉर एग्जाम्पल पळय, आज एक मुद्दो आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा आनी एनवायरनमेंट आसा. म्हज्या दृश्टीन येता त्या 2 वर्सांत आमच्या मुखावेलो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे म्हादयचो प्रश्न सोडप. म्हादयच्या प्रश्नाचेर आमची लढाय जर वेवस्थीत रितीन जाली ना, आक्रमक रितीन जाली ना, जाल्यार आमकां भविश्य काळांत खूब संकटां येतलीं. सर्गेस्त माथानी साळुर्णाक हें दिल्लें आनी आमची अपेक्षा आशिल्ली की ही वॉज दी फीट पर्सन फॉर दॅट पोर्टफोलियो. म्हाका दिसतालें की माथानी बाब हाजेर जरूर आवाज उठयतलो, ताजी स्टडी करपाची ताजे कडेन हें आसा, स्वता तो कोणाच्या मुखार बागवना आनी तो तें करतलो. सो ही जी 2 डिपार्टमेंट्स आसा, पॉसिबली जर मुख्यमंत्र्यान विचार केलो की ते आमकां दिवप जाल्यार ती जबाबदारी हांव बरे भशेन पेलतलो. कला आनी संस्कृती खातें कला आनी संस्कृती खातें हें साहजिकच येवपाक शकता. म्हणटकच तातूंत आनी नॅचरल कोर्स अभ्यास आसा म्हजो ताचेर, सो त्या बद्दल म्हणजे कांय ना. पण म्हजी अशी इच्छा की कला आनी संस्कृती खातें हें मुखेलमंत्र्यांनी स्वता कडेन जर दवरलें जाल्यार खूब अदीक बरें जातलें. ताचें कारण सांगता की ह्या खात्यांतल्यान खूब कॉमन मनशा कडेन तुमचो संबंद येता. सर्वसामान्य ग्रामीण पातळीवेले कलाकार हे संपर्कांत येतात. तुमकां याद आसतली दिगंबर कामतीन सुद्दां हें मंत्रीपद सोडून आशिल्लें, हें खातें सोडून आशिल्लें, आपणा कडेन दवरिल्लें आनी मुखेलमंत्र्या कडेन तें आसप हें अदीक बरें. म्हणजे एक कलाकार कला अकादमीचो अध्यक्ष जाला, एक कलाकार कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री कित्याक जावचो न्ही? ना अशें कांय ना. आतां एकाद्रो मनीस दोतोर ना म्हणून तो हेल्थ मिनिस्टर जावपाक शकना अशें आसा. एकाद्रो मनीस इंजिनियर ना म्हणून तो इलेक्ट्रिसिटीचो जावपाक शकना अशें आसा. अशें कांय ना. प्रत्येकाक पण तो मनीस असल्यार चड बरें. म्हाका तातूंत आवड आसा, पूण हातूंत एक धोको सुद्दां असो आसा की कला अकॅडमी ऑलरेडी म्हजे कडेन आसा. कला अकॅडमीचें खूब वास्ट अशें फील्ड आसा. जवळ जवळ तें कला आनी संस्कृती खातें इतलेंच व्हडलें आहा. बरोबर. परतें दुसरें तेंवूय खातें जेन्ना तूं घेता तेन्ना मागीर रवींद्र मंदीर तुज्या हाताच्या गेला न्ही, बाकीचें न्ही, ह्या वेळार डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जावपाचें. हें डुप्लिकेशन ऑफ वर्क समजा तें टाळपाक तें खातें दुसऱ्या कडेन सुद्दां जरी दिलें तरी देर कॅन बी बेटर इंटरेक्शन. म्हणजे म्हज्यो आयडियाज ह्यो लिमिटेड आसतल्यो. दुसऱ्याक जर तें मंत्रीपद दिलें कदाचित ताजे कडेन आनी थोड्यो वेगळ्यो आयडिया आसतल्यो वीच वी कॅन शेअर आनी दोग जाणांचें कोऑर्डिनेशन जालें जाल्यार अदीक बरे तरेन फुडें वचूं शकता. तुमी म्हळें की स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट करपाच्या दृश्टींतल्यानय जर एक पोर्टफोलिओ मेळ्ळो जाल्यार आपल्याक बरें दिसतलें. तो खंयचो? कारण फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट घेवन काय सांतांद्रेची कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास जावपाक कसो शकना? ना जावचो. हय. मागीर सांतांद्रेचो जो म्हजो मतदारसंघ आसा हो श्रमिकांचो, कश्टकऱ्यांचो. ह्या मतदारसंघान अर्धशिक्षीत लोक खूब आसात. बेकार लोकांची संख्या प्रचंड आसा आनी 10वी पास जावनाशिल्ले भुरगे इतले मोठ्या प्रमाणांत आसा की तांकां एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हे कसलेच आनी कांयच ना. ह्या लोकांक आज जगपाक खंय तरी एक आदार दिवपाक जाय. फाटल्या 15 वर्सांत तांकां रोजगार मेळपाच्या दृश्टीन कसलेच प्रयत्न जाल्ले ना. कुडका सारको भाग, आरकार सारको भाग, सातान, गवळी, मवळा, नेवरा, आक्षी, आजोशी, डोंगरे सारके भाग, ह्या भागांनी भुरगे फ्रस्ट्रेट जाल्ले अवस्थेत आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक पळयतकच म्हाका दिसता की हांकां जर आपल्या पांयार उबे करतलो खंय तरी एक सिक्युरिटी तांकां दिवपाक जाय. कसलो पोर्टफोलिओ आसल्यार तुमी सिक्युरिटी दिवपाक शकतले? म्हज्या तकलेंत पयलीं आशिल्लें अपेक्षा आशिल्ली म्हजी कितें की GMC आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. सो गोमेकोत रोजगाराच्यो प्रचंड संदी आसात, त्यो नॅचरली दिवपाक मेळ्ळ्यो जाल्यार बरें जातलें. तो पोर्टफोलिओ आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षां कडेन गेला म्हणटकच थंय कांय ना. दुसरो एक आसा पावर मिनिस्ट्री आसा. पावर मिनिस्ट्रींत म्हणजे जे अशे भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणांत लागू शकतात, लायनमन म्हणून किंवा बाकीचे हेल्पर म्हणून अशे खूब तांकां मेळपाक शकता. किंवां म्हज्या दोळ्या मुखार कोण आसा तें सांगता. म्हज्या हातूंत हायफाय लोक ना, खूब एज्युकेटेड लोक हे म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना. आसात ते अशे लोक आसात मॅक्झिमम. सो तांचे हांवें पयलीं प्रायम चिंतपाक जाय. तांचे चिंतलो जाल्यार पावर सारको पोर्टफोलिओ इज ओके, सोशल वेलफेअर सारको पोर्टफोलिओ इज ओके. तुमकां अशें दिसना की कला अकादमीचो अध्यक्ष करून तुका खंय तरी मंत्रीपदाच्या रिसींतल्यान भायर काडलो म्हण? अजिबात ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचें जजमेंट हें सदांच परफेक्ट आसता. ते प्रत्येकाची कॅपेसिटी आनी कॅपेबिलिटी पळोवनूच ताजेर जबाबदारी सोंपयतात. हें हांवें तांच्या खूब लागीं रावन पळयलां आनी म्हाका म्हजी खात्री आसा की ते निर्णय मंत्रिमंडळा बाबत जो घेतले अध्यक्ष करून विष्णू कुशीक काडलो ना, अध्यक्ष करून विष्णू कुशीक काडलो ना अशें म्हाका दिसना.
तुमकां दिसना? म्हजें पोटेन्शियल कितलें हें चीफ मिनिस्टर जाणा. ह्या पोटेन्शियलचो वापर पार्टी खातीर आनी सरकार कारण खातीर कितें आहा, कितलो तुका करून जर घेवपाचो मिनिस्ट्री हें दिली, सुद्दां तांचे कडेन आसा. कारण तुका जर मिनिस्ट्री दिली जाल्यार त्रास जावपाक शकतात. कारण एक तांणी एक स्टँडर्ड दवरला की जे सिनियर आसात आनी सेकंड टायम इलेक्ट जावन आयल्यार तांकां प्राधान्य दिवपाचें. अशी परिस्थिती भितर जर एका फर्स्ट टायमराक दिलो, बाकीची फर्स्ट टायमरा भितर धुसपूस सुरू जावची ना? सिनियरांक जर मंत्रीपद दिलें, सगळे आमचे जे सिनियर उरल्या तांकां सगळ्यांक जरी मंत्रीपद दिलें तरी कांय अडचण जायना. कारण ताच्या नंतरूय कांय पोस्ट उरतात. म्हणजे आमचे कितें जवळ जवळ 4 जाण आसात जे दुसरे फावट निवडून आयिल्ले आसात. तांकां जरी दिलें तरी कांय पोस्ट वेकंट उरतात. आतां जे आमचे नवे आमदार आयल्यात, ह्या नव्या आमदारां मदीं कांय प्रतिभावान आसात, कांय तरूण आसात, कांय इंटेलिजंट आसात. तांकांय मंत्रीपद मेळ्ळें म्हणून हरकत ना. पण म्हजें इतलेंच सांगता की यू शूड नॉट इक्वेट एक्सपिरियन्स ओनली वीथ द टर्म्स दॅट यू गेट इलेक्टेड. आय थिंक यू शूड इक्वेट एक्सपिरियन्स वीथ वॉट एवर यू हॅव डन इन द एक्च्युअल फील्ड. सो मंत्रीपदाची जबाबदारी जाचेर सोंपोवं जाय ताका प्रशासनाचो अनुभव जाय. प्रशासनात रावन संस्थांचो कारभार चलोवपाचो अनुभव सरकारी संस्थांचो हो जवळ जवळ 12 वर्सांचो म्हज्या फाटल्यान आसा. 1999 साली कला अकॅडमीचो व्हायस चेअरमन म्हणून ताबो घेत पासून ताजे नंतर ओबीसी विकास महामंडळाचो चेअरमन, राजीव गांधी कला मंदिराचो व्हायस चेअरमन, मिडिया एडवायझर टू गव्हर्मेंट, ह्या सगळ्या हातून जी शासकीय प्रक्रिया आसा ती हांवें खूब लागींच्यान पळयल्या. सो मंत्री म्हणून परफॉर्म करपा खातीर जे जे कितें मटिरियल जाय किंवा जी एक कॅलिबर जाय ती सगळी बाकीच्या ह्या खात्यांनी हांवें सिद्ध केला. देर इज नॉट मच डिफरन्स बिटवीन अ कॉर्पोरेशन एंड अ मिनिस्ट्री. सो इन दॅट वे जे नवे आयिल्ले आसात तांचे मदीं सिनियरिटीन एक पावल तरी हांव मातसो फुडें आसा. सो तुमगेलो मुद्दो इतलोच आसा की जे थोडी पोस्ट उरतले जंय नव्याक चूज करपाक जाय थंय तुमचो अनुभव लक्षांत घेवचो. कारण तो फक्त टर्मा पुरतो ना, तो तुमगेलो कार्या पुरतो आसा. बरोबर. हें सगळें उलयतना आनी जेन्ना तुमी कला अकादमीचो ताबो घेता, हाव आर यू एनालायझींग दीस अपॉयंटमेंट ऑफ युअर्स? कारण हो फक्त कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली न्ही, 32 वर्सां उपरांत अशी जाल्ली निवड. हाजे कडेन सामाजीक आनी सांस्कृतीक दोनूय दृश्टींतल्यान तुमी कशें पळयता? बरोबर. कला अकादमींत आज पयले फावट एक वेगळें वारें व्हांवपाक लागलां. ताचें कारण की अध्यक्ष पदाचेर जाल्लो बदल. हाच्या पयलीं कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रताप सिंग राणे आशिल्ले. ते वरिश्ठ राजकारणी आशिल्ले, सिनियर आशिल्ले आनी तांचो धाक आनी दरारो होय खूब आशिल्लो. आनी ताज्या खातीर तांचें पोजिशन एक वेगळें आसतालें. आपलें पोजिशन तांणी सदांच एक मेनटेन केलो. म्हाका ते बद्दल कांयच म्हणपाचें ना, कित्याक तांची कार्यशैलीच तशी आसा. म्हजी कार्यशैली वेगळी आसा. म्हजी कार्यशैली हांव लोकांतल्यान आयलां, लोकां मदीं रमतां, लोकां मदीं रावतां, लोकां मदीं विरघळटां, लोकां मदीं मिसळटां. सो म्हाका सदांच अवती भोवती लोक जाय. आनी कलाकार जे आसात तांचे कडेन तर म्हजो सामकी नाळूच जुळिल्ले आसा, म्हज्या घरच्यान जुळिल्ले आसा. सो म्हाका हातून वेगळेपण इतलेंच दिसता आतां की लोक जेन्ना कला अकॅडमीच्या अध्यक्षाच्या कॅबिनांत येता मेळपाक तेन्ना एक वाक्य हटकून तांचें आसता की आयुश्यांत पयले फावट अकॅडमीच्या अध्यक्षाच्या कॅबिनांत पावलो. हें कॅबिन पयले फावट पळयलें. आनी हे लोकांनी न्ही, मागीर कांय जर्नलिस्टांनी सुद्दां म्हाका सांगलें की आमी पयलेच फावट कॅबिनां आयल्या, कॅबिनूच पळोवनाशिल्लीं. सो हो पडदो जो आशिल्लो तो पडदो आतां हांवें काडून उडयला. आय वूड लायक टू बी व्हेरी इनफॉर्मल. काम जर चड जालें वाडलें जाल्यार अकॅडमीच्या कॅन्टिनान वता आनी थंय जेवता, थंय तांचे मदीं बसता च्या घेता. सो आय वूड लायक टू बी व्हेरी इनफॉर्मल. म्हाका ताजेर व्हडलो कितें बसो दवरपाचो ना. गोंयच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक मळावेलो तुमची फाटभूंय लक्षांत घेवन कितलो म्हत्वाचो बदल हो? म्हाका दिसता हो खूब म्हत्वाचो बदल. ताचें कारण म्हणजे म्हाका जेन्ना एक युवा सृजन पुरस्कार मेळिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांवें एक विनंती केल्ली की आमचो सन्मान फक्त असले पुरस्कार दिवन करूं नाकात. आमचो सन्मान तेन्ना जातलो जेन्ना सरकार कला अकॅडमी, राजीव गांधी कला मंदिर, रवींद्र भवन ह्या सारक्या संस्थांचेर फक्त कलाकारांची नेमणूक करता. तो दीस म्हाका दिसता आज उदेला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी ताची सुरवात केल्या.